नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. रान हक्क कायद्या खाला अडकून पडिल्लीं प्रकरणां हातावेगळी करून लोकांक सनदी दिवपाचे प्रक्रियेक आयला वेग. फोंड्या, केपें, सांगे आनी सत्तरी तालुक्यांत मेळून 350 अर्ज काडले निकालान. रेंट कार आणि रेंटो बायकिंग लागून जातात 70% अपघात. महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेराता उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो दावो. एग्रिगेटर आयलो जाल्यार मोटरसायकल पायलटांचेर घेतली हावळ, सांगता मोटरसायकल पायलट संघटनेचो अध्यक्ष सुरेश ठाकूर. शेळवणा प्रस्तावित जेटी आणि रेल्वे ओव्हरब्रिजाक थळाव्यांचो विरोध. थळाव्या लोकांनी आमदार निलेश काब्रालाची घेतली भेट. प्रकल्पा आड लोकां वटेन रावतलो उबो, काब्रालाचे आश्वासन. गावडे वदोवण्या जाल्ल्या स्वयं अपघातांत दुचाकी चालकाक मरण. रातच्या वेळार अदमास येवंक नाशिल्ल्यान थेट मशीक दिल्लो धक्को. शुक्रारची घडणूक शेनवारा उपचारा वेळार घेतलो निमणो स्वास. मोपा विमानतळावेली दोनूय सोऱ्याची दुकानां दिली रोहनाक. हायवेचेरूच 40 सोऱ्याच्या दुकानांत मुख्यमंत्र्याचो ग्रीन सिग्नल. अखिल गोय सोरो वेपारी संघटनेचो अध्यक्ष दत्तप्रसाद नायकाचो आरोप. कळंगूट वाठारांत वाडट्या बेकायदेशीर वेवसाया आड कारवायो करपाचे दिल्यात आदेश, सांगता थळावो आमदार मायकल लोबो. दक्षिण आफ्रिका पयलीच फावट थारली वर्ल्ड चॅम्पियन. ऑस्ट्रेलियाक हारोवन दक्षिण आफ्रिकेन जिखली संवसारीक कसोटी अजिंक्यपद सर्त. आता खबरो विस्तारांत. रान हक्क कायद्या खाला अडकून पडिल्लीं प्रकरणां हातावेगळी करून लोकांक सनदी दिवपाचे प्रक्रियेक वेग आयला. शेनवारा आयोजीत केल्ल्या खासा शिबिरांत फोंड्या, केपें, सांगे आनी सत्तरी तालुक्यांत मेळून 350 प्रकरणां मिटोवन योग्य निर्णय घेतलो. सत्तरींत फाटल्या कितल्याशाच वर्सां जावन अडकून पडिल्ल्या अर्जांची छाननी करून दुरुस्ती करपा खातीर आयोजीत केल्ल्या शिबिराक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. रान हक्क कायद्याखाला अर्जांची छाननी आणि दुरुस्ती करपा खातीर सत्तरी तालुक्यांतल्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात खासा शिबिराचे आयोजन केल्ले. सत्तरी तालुक्यांत एकूण 2400 अर्ज वेगवेगळ्या कारणांक लागून अडकून उरल्यात. हातूंतले 650 अर्ज उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात फुडले कारवाये खातीर आयिल्ले. अर्जांतल्यो त्रुटी पयस करून हे अर्ज फुडले कारवाये खातीर जिल्लोधिकारी कार्यालयात धाडून दिल्यात. तशेंच फोंडेच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात 60 प्रकरणांचेर निर्णय जालो. आज आमकां भरपूर लोक क्लेमंट आयले ते कितें ज्यो मोस्ट फायली आशिल्ल्यो ज्यो डॉक्युमेंटा लागून पेंडींग आसताल्यो ताजे खूब 100 सुमार वयर लोक येत आसा आयले. सद्या तीं डॉक्युमेंट्स कितें दिल्ले आसा आनी त्यो फायली क्लियर जातल्यो. आतां तशें 13 तारखेर आमचो HDLC आहा त्यो करून आमी एक कमिटी आसा HDLCची ती फायली आमी व्हेरीफाय करून आमी ते फुडें कलेक्टराक धाडटल्यो. तशेंच 21 तारखेक स्पेशल ग्रामसभा ती बी आमची पंचायती लेवल जातली. अजून मेरेन जवळजवळ 1007 लोकांक सनद आमी ऑलरेडी दिल्ले आसा ऑल ओवर गोवा, म्हणजे सत्तरी आनी बाकीच्या पार्टांनी. बरेचशे जे दावे आसात तांचे फायनल डिमार्केशन जावन सनद तयार जावपाची प्रक्रिया चालू आसा. म्हणटकर आमी जाता तितले हे करतले आनी ऑनरेबल CM स्वता ह्या हातून जातीन लक्ष घालतले. इतले वर्सांचे लोकांचे जे खेड्यातल्या लोकांचे जे कश्ट आसा जे कश्ट करून ज्यो ताजी आनी बाकीची उत्पन्नी लोकांनी जी उबी केल्या ती बेगींतल्या बेगीन त्या लोकांक ऑर्डरी दिवन तेंच्यो ज्यो जमनीचो हक्क आसा तो तांकां दिवचो. हांव बाबा कडेन भाशेचेर रिक्वेस्ट करता की तेंच्या अध्यक्षे खाली हे सगळे तो बाबा फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा आनी बेगींतल्या बेगीन बाबा ह्यो फायली क्लियर करून दिवचो आनी सत्तरीचे लोकांचो जो विशय आसा तो बेगींतल्या बेगीन क्लियर करचो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत 70% रस्ते अपघात हे रेंट कार आणि रेंट बायकिंग लागून जातात. महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेराता उपरांत आता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानूय ही गजाल उलोवन दाखयला. पूण हे वाडटे रस्ते अपघात नियंत्रणात कशे हाडटले हाचेर सरकारान कसलीच उपाय येवजण केल्ली ना.
गोंयांत रस्ते अपघातांचें प्रमाण वाडलां. फकत रस्ते अपघातांचेच न्ही जाल्यार अपघातांत मरण येवप्यांचें प्रमाण वाडलां. आतां ह्या वाडट्या रस्ते अपघातांक जापसालदार कोण जाल्यार ते रेंट कार आनी रेंट बायक चलोवपी. सुमार 70% रस्ते अपघात रेंट कार आनी रेंट बायकींक लागून जातात अशें महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान कांय दिसां पयलीं उलोवन दाखयल्लें. आतां मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतानूय वाडट्या अपघातांचो दोश रेंट कार आनी रेंट बायकींकूच दिला. पूण हे अपघात नियंत्रणांत कशे हाडटले काय हाचेर मात कोणा कडेनूच जाप ना. सद्याक टॅक्सी एग्रिगेटरूय हाडपाचो सरकाराचो विचार आसा. ह्या बोवाळान रेंट कार आनी रेंट बायकींगचो विशय सरकार कशे पद्दतीन हाताळटा तें पळोवचें पडटलें. Today, most of the accidents you all have covered, you all are covering. Most of the accidents basically are happening because of rent of bike and rent car. They go through that app and all find the road. Sometimes there is no road only. Sometimes the Google also basically doesn't give proper direction. And middle only they start taking. Now you just tell me, one a family comes to Goa. You must be seeing them. They go by bike, husband, wife, two children and 3 children. Who stops them? Police. Who benefits? विजयान जशें म्हटलां पेडिस्ट्रियनर अननेसेसरी जो बाबडो रस्त्याच्या सायडीक चलता ताजेर हाडून गाडयो मारतात. 365 जे डेथ म्हणटा तितूंतले 50% डेथ ह्यो अशा लोकांच्यो आसता ज्यो रस्त्या वयल्यान चलता, रस्त्याच्या जाग्यार उबो आहा, गाडी घेवन उबो आहा, अशा लोकांची लोकां हें जावपाक जाय. आनी तांचो कसलोच दोश नासता. जे ड्रंक अँड ड्रायव्ह आसतात ते हाडून मारतात. हे जे कोण रेंट कार जे घेवन कोण भोंवतात ते हाडून मारतात. रेंट बायक जे हाडून तुमी मुद्दाम काडून पळयात. हांवें ज्यो डेथ सांगल्यो पयलीं हितूंतल्यो डेथ ज्यो आसा पयलीं ह्यो अशाच पद्दतीच्यो जेका गोंयचे रस्ते खबर ना, जेका गोंयचे ट्राफीक रूल खबर ना, जो गोंयांत येता आनी रेंट कार घेवन भोंवता, कोणाक तरी ठोकता, खंय तरी रेंट बायक खंय तरी मदींच चलता, दुसरी गाडयेपणां पडटा. मोर दॅन 70% ऑफ द डेथ ज्यो जाता पयलीं ह्यो ह्या दोन गोश्टी खातीर सातत्यान जाता. हें हांव सगळ्यांना हे रिपोर्ट सांगता आनी फाटलो रिपोर्ट लोकांच्या मुखार दवरलेलो तातूंतल्यान हें दिसून येता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर आमकांय धोकादायक आसा. एग्रिगेटर गोंयांत आयलो जाल्यार कितल्याशाच वर्सां सावन चलत आयिल्लो पायलट वेवसाय धोक्यांत येतलो इतलें मात खरें. गोंयच्या मोटरसायकल पायलट संघटनेचो अध्यक्ष सुरेश ठाकुरान ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटराचेर भंय उक्तायला. मोटरसायकल पायलट म्हणलो काय दोळ्या सामकार येता ते गोंय आनी गोंयचे पायलट. मोटरसायकली वयल्यान गांवच्या लोकांक बस स्टँडा मेरेन पावप, फकत लोकांकूच पावप न्ही जाल्यार कसल्याय अडी अडचणीच्या वेळार धांवप, बरी वायट खबर पावोवपाचें काम मोटरसायकल पायलट करताले. गोंयांत पर्यटनाक सुरवात जाले उपरांत आपले मोटरसायकली वयल्यान पर्यटकांक भोंवयताले. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन जायत्या अडचणींचेर मात करून आमी हो वेवसाय तिगोवन दवरला अशें गोंयच्या मोटरसायकल पायलट संघटनेचो अध्यक्ष सुरेश ठाकूर सांगता. त्या वेळार ते लोकांक अशें जालें की म्हणजे पायलट हो खरोच एक विश्वास आसल्या कारणान आनी तेजेर लोक सगळे बायलां स्टुडंट्स आमचे कॉलेजीक वता ती भुरगीं ती बी सारके विश्वासान आवय आपूय तेणें धाडटलो. कित्याक तर पायलटाक जो आहा पळय गरजेचो आसलो, गरज तेजी हें करतालो आनी तो विश्वासान चलतालो. आनी असो जो वेवसाय आहा तो वेवसाय हेका कायदेशीर स्वरूप जें आहा पळय तें 1981 आमचे पायलटान त्या वेळार सुरवाती पासून आमचें काम केल्लें तें घेतलें आनी वेवसाय सारको असो स्टेट लेवलाचेर सारको हेलो पावलो, गांवागांवांनी सारको असो. आनी लोकूय सामकें तें हें जाल्लें कित्याक अर्जंट गरजेक जर पावता जाल्यार तो पायलट गांवांत समज वाड्यार 1-2 पायलट आसले तो रातच्या वेळार असो ताका एक आदार लोकांक जाल्लो असो. गोंयांत पर्यटनाक लागून मोटरसायकल पायलट आतां वेवसायीक पावंड्याचेर हो धंदो करपाक लागल्यात. नवी पिढी ह्या व्यवसाया कडेन येवपाक तयार ना. ताका लागून ह्या वेवसायाचेर आदींच संकश्ट आयलां अशें आसतनाय कसो तरी करून आमी हो वेवसाय आयज मेरेन तिगून दवरला. मदीं मदीं अडचणी आयल्यो तरी पूण आमी अजुनूय तग धरून आसात. जायते फावट आमच्यो समस्या घेवन आमी सरकार दरबारी गेल्यात. ह्या नादीच्या जायत्या सरकारांनी आमकां सहकार्य केलां पूण 2017-18 सावन मात आमचें कोण आयकूनच घेना. ताका लागून आमच्या वेवसायाचेर संकश्ट आयलां. आनी तेजे उपरांत मागीर हें जाल्लें की तेजे पयलीं पासून आमी टॅक्सी करपाक हें जावंक जाय म्हणून प्रयत्न करताले अशें. पूण मागीर राणी साहेबाच्या हितून ते सुरवात जाली अशी आनी वेवस्थीत चलताली सारकें बी आसलें. आनी तेजे जे जे प्रश्न आमचे आसले ते आमी सरकाराक दवरून मागीर मनोहर पर्रीकर बाई आसतलो, मागीर आमचो तेच्या उपरांत पार्शेकर सर, तेजे उपरांत मागीर प्रमोद सावंत सर हेंचे कडेन हे प्रश्न आमी दवरलेले आसा. त्या वेळार प्रत्येक गोश्ट आयकताले करताले जाले.
पण आता गेल्या 17-18 पासून पायलट व्यवसाया संदर्भात ज्यो काही गोष्टी आम्ही सरकारा कडेन दवरल्या तेचे जाय तशें अजून कांयच इम्प्लिमेंटेशन जालां अशें म्हाका तरी दिसना. आनी दुसरी गोश्ट, आता ह्यो ज्यो कंपनी ज्यो येतात, भायल्यो कंपनी ज्यो हाडटात त्यो गोंयकारांक काबार करपाक हाडल्या. गोंयकारांचें हित हितून ना. ते गोंयकारांचें हित जर आसा जो टॅक्सीवालो 4 व्हिलर टॅक्सीवालो ट्युरिस्ट टॅक्सी जे आहा, एलोगे टॅक्सी म्हणून टोटल आतां बंदूच जाल्ली आसा. ट्युरिस्ट टॅक्सी जे येयल्या उपरांत आनी मागीर रेंट बाय गेल्या उपरांत ट्युरिस्ट टॅक्सी आतां नांवांचो दिश्टी पडना ती. म्हणजे असो वेवसाय आतां सोंपोवपाचो ह्या सद्या हेतून येयल्लो आसा. सरकार स्वयंपूर्ण गोंयची बातां मारता, पूण गोंयकारूच स्वयंपूर्ण जालो ना जाल्यार सरकार ही स्वयंपूर्ण संकल्पना कोणा खातीर राबयता असो प्रस्नूय सुरेश ठाकुरान उक्तायला. ताका लागून सरकारान एग्रिगेटराच्या भानगडीत पडचे परस आमकांच स्वयंपूर्ण करचें अशें ताचें म्हणणें. दुसरे वटेन येरादारी खात्यान 2011 ते 2013 मेरेन कितले भाडे घेवन तें निश्चित केल्लें, पूण उपरांत हाचे कडेन कोणेच लक्ष दिलें ना. पेट्रोलाचे दर वाडल्यात, मेंटेनन्स हाताभायर गेला, अशा वेळार भाडी मारून दिसावडो काडप शक्य जायना. जायते फावट भाडीय मेळनात अशेंय ताचें म्हणणें. ह्या विशयाचेर आमी आमच्यो मागण्यो मुख्यमंत्र्या कडेन दवरल्यात. ह्या विशयाचेर विधानसभेत चर्चा जावन आमकां न्याय मेळपाक जाय अशेंय ताचें म्हणणें. रेंट बायक आनी रेंट कारींनी आमचो धंदो आदींच खालो आनी आतां एग्रिगेटर आयलो जाल्यार आमकां घराच बसचें पडटलें. आयकात ताचें म्हणणें. आणि अशेंच जाय जाल्यार आतां सगळे परत एकदां एक जावन ह्यो जे सरकार म्हणटा ह्या लोकांच्या हिता खातीर, लोकांचें हित, गोंयकारांच्या हिताक लागून भायल्यो कंपनी हाडपाची गरजूच ना. हांगाचे जे लोक आसा 2 व्हिलर 3 व्हिलर 4 व्हिलर जे आहा पळय ते तेंचे हित जपतात आनी लोकांचो तेंचेर विश्वास आसा. आतां एक रेट जो कितें आसा, रेट म्हणटा आतां तुमी जाणा आसता रेट आतां कशें आतां 2011 ते 13 तो रेट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान रेट हें केल्लो आसा, फेर चार्ज काडलेले आहा. तेजेर अजून कांय चेंज करूं ना. हांवें तरी कितलेच फावटी एप्लिकेशनां दिली की रेट जो आसा पळय तो कंपल्सरी. आतां पेट्रोल खंय पावला, पार्ट्स खंय पावल्या, पार्ट्साची हें खंय पावला, टायर ट्यूब खंय पावला, ऑयल खंय पावला, सगळें हें. तो रेट जो आहा पळय पावला, कितले वर्सां जाले म्हाजे कडेन आहा सगळे डॉक्युमेंट सबमीट केल्ले आहा ते केल्ले आहा. तो रेट जो आहा तो नॉर्मल सारको करा. 2 व्हिलर 3 व्हिलर आनी 4 व्हिलर हें करा. आनी तो कंपल्सरी सारको हें करपाक जाय, तो मॅनेज करा न्हू. भायल्या कंपनी हाडून दिवपाच्यो गरज ना लोकांक हें दिवपाच्यो. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर. शेळवणा येवपी प्रस्तावित जेटी उबारपाक आनी रेल्वे ओव्हरब्रिज बांदपाक थळाव्यांनी विरोध केला. मेसर्स दिनार तारकार अँड कंपनीक जेटी उबारपा खातीर CRZची मान्यताय मेळ्ळा, पूण थळाव्यांनी खर विरोध केला. हे खातीर शेळवणच्या थळाव्यांनी शेनवारा आमदार निलेश काब्रालाची भेट घेतली. थळाव्यांक आमदार निलेश काब्रालानूय पुराय तेंको दिला. सकाळी फुडें आमचे बाग शेळवणा हो आसोळडो पंचायतीचो बाग आसा आनी थंय 2 इश्यू. एक मेरीगो रावंड हो प्रोजेक्ट खूब वर्सां पयलीं जो तांकां जी बाकीच्या इफेक्ट जातालो तो गांवकारांनी बंद केल्लो. आतां हालीं जे एक कंपनी जेटी बांदपाक सोदता आनी जेटी बांदता तेन्ना ताका ओव्हरब्रिज, रेल ओव्हरब्रिज हो सगळ्यांक यूज जातलो. हो विशय जेन्ना जेटी आनी ब्रिज कनेक्ट करपाक लागले तेन्ना गांवच्यांनी म्हणलें की रेल ओव्हरब्रिज जाता थंय जेटी जातली, पूण आमकां त्या जाग्यार हो रेल ओव्हरब्रिज नाका, दुसरे कडेन रेल ओव्हरब्रिज करचो. दुसरे कडेन केलो तर गांवांत तसो ताका एक्सेस मेळचो ना. सो हो मुद्दो घेवन आज सगळे गांवकार येयल्ले. फाटीं असोच विशय जाल्लो, तेंच्या गांवांत गेल्लो. आतां एक विशय हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला, पळय विशय मुद्दे जे आसा व्हांवपाचे ना. एक क्लियर कट आरोपी त्या जाग्यार नाका, दुसरो जेटी जे न्यू प्रपोज केल्या तेय नाका. हे 2 विशयाचे गांवच्या सगळ्या लोकां मदीं हांव आसा आनी हांव फक्त रिक्वेस्ट करता की गांवकारांनी रावपाक जाय. कित्याक आतां खुबशे लिडर तयार जाता. लास्ट टायमूय तशेंच तयार जाले 2021 एंड म्हयने 6 म्हयने आसतना. आतां खुबशे सिंपथी दाखोवपाक सोदतले आनी इवन मागीर खंय तरी लोकांक भुलयतले आनी मागीर लोक थोडे मागीर कितें जाता भावना धांव मातशें सरत तरी आमी डायरेक्ट उलयता. पूण लोकांक मातशें आमचे राग बी आसतलो फुडें, हांव ना म्हणना. पूण आमी एकदां सांगलें आमी आसा म्हणल्यार आमी मर पासून आसतले. हेजे गांवांत पयलीं कितें जालें तेंकांय खबर आहा, तेंच्याच गांवांत. सो आज हांवें तांकां प्रॉमिस केला की हे 2 प्रोजेक्टा खातीर हांव तेंचे वांगडा आसा. आमच्या गांवांत नाका, हांवें पयलो स्टेटमेंट केला, आतांय करता.
आयज आमी सकाळी सगळे गांवचे वतीचे म्हणजे सगळे वाठारांतले पुराय लोक आमदाराच्या फ्लॅटाच्या फुडें आयिल्ले, आमदारा म्हळ्यार मेळ्ळे आनी फाटले 3-4 पयलीं एक इश्यू जातालो की गांवांक खंय तरी एक दिनार तारक कंपनी आसा तेजी एक लोडिंग आनी अनलोडिंग जेटी हो येता म्हणून. आनी सेकंडली आनीक आसा की इश्यू की एक आरोबीचो रोड रेल ओव्हरब्रिज एक प्रोजेक्ट जाता म्हणून हाचेर खर विरोध आमी 3-4 म्हयने आमी केल्लो आनी ग्रामसभेक आमी विरोध केल्लो. पूण आयज आमकां एक फाटले म्हयने अशें कळून चुकलें की खंय तरी एक दिनार तारक कंपनी आसा तेका CRZ एक क्लियरन्स दिली गेली लोकांचे ऑब्जेक्शन जाल्यार पंचायतीचे ऑब्जेक्ट पुराय गांवचे लोकांचे ऑब्जेक्शन दिले गेले. सो आमी तेजेर आयज एनजीटीक धाव घेतली आसा, एनजीटीन आमी तेजी अपील केल्ली आसा आनी जेन्ना हे सगळे पुराय कळटा आसा परतून एकदां आमी आमदाराक उलयले, आमदारान आमकां पुराय हेजे बद्दल तेंकोय दिल्ले आसा. शुक्रारा राती गावणे बांदोड्या जाल्ल्या एका स्वयं अपघातान दुचाकी चालकाक मरण आयलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रातच्या वेळार अदमास येवंक नाशिल्ल्यान दुचाकी चालकान थेट वचून कांय मशीन ठपको दिल्लो. पुलिसांनी घडणूक थळार पावून पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. राज्यात अपघाताचे प्रमाण उणें जावपाचें नांवच घेना. शुक्रार राती गावणे बांदोडा जाल्ल्या एका स्वयं अपघातान दिक्षय गावडे ह्या 31 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रस्त्यार काळोख आशिल्ल्यान दिक्षयाक अदमास आयलो ना आनी ताणें नेटान वचून रस्त्यार बशिल्ल्या कांय म्हशींक धपको दिलो. दुचाकी वयल्यान पडून मार लागिल्ल्यान थळाव्यांनी ताका रोखडोच उपचारा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयांत भरती केलो, पूण उपचारा वेळारूच ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. पुणे बांदोडा हांगा रस्त्यार बसलेल्या गोरवांक राती एक 11 ते 12 ह्या टायमार दिक्षय गावडे हो स्कुटरीन वयता आसतना तेजो धक्को बसलो आनी तो रस्त्यार कोसळ्ळो. नाकान पडल्या कारणान तो सिरियसली इंजर्ड जालो आनी ताका स्थानिकांनी फोंडेच्या हॉस्पिटलान व्हेलो. पूण फोंडेच्यान हॉस्पिटलांसून ताका जेएमसीन रिफर केलो पूण थंय ताका मरण येयल्लें आसा. फोंडा पुलिसांनी ऑलरेडी पंचनामा केल्लो आसा. तशेंच स्थानिकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे दिक्षय गावडे हो PWDचो कामगार आसा. अदीक म्हायती अजून मेळिल्ली ना. फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. गोंयान भाजपाच्या काळान विकास नेटान चालू आसा, मात कांय विघ्नसंतोशी लोक आसात जे विकासान खो घालतात. भाजपाचो आदलो राज्यसभा खासदार आनी प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकराचो मोगोच्या दोतोर केतन भाटीकाराचेर उतरांचो फार. खडपा मनार आसा हांगा, फोंड्या खडपा मनार आसा. हो पावसान हे डांबर घालप चल्ला. हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगता, हे इतले फोंड्या फटिंगपण आनी करप्शन चल्लां, हे अत्यंत दुर्दैवी की लोकांक रस्तो ना. तुमी आमकां प्रॉमिस दिल्ले की 15 तारखेच्यान रस्त्याचें काम बंद जातलें. ही परिस्थिती पळया, हो पावस पळया, ही परिस्थिती पळया. ते आतां म्हाका पळोवन धांवल्या सगळे. ही परिस्थिती पळया, डांबराची आतां परिस्थिती पळय, ही पळया. कांय दिसा फाटीं फोंड्या खडपाबांदार पावसात चालू आशिल्ले रस्त्याच्या हॉटमिक्सिंगा वेल्यान समाज वावुरपी आनी मोगोचो फुडारी केतन भाटीकारान ही अशी टिका केल्ली. भाटीकाराचे हे टिकेचेर जाप दितना भाजपाचो फुडारी विनय तेंडुलकरान ताका विघ्न संतोशी म्हणून उपमा दिली. मी पळयतात आज गोंयभर आमचो विकास जाता. आज काही विघ्न संतोशी लोक आसा ते विकासाक विरोध करतात. कित्याक जाता पयलीं एक व्हिडिओ पळोवतालो, मातसो कितें पावस पडलो ते दिसा म्हाका रितेश बाब नाल्ल फोडपाक ते ऑफिसाचे वार्डान भितर वयता, सोमवाराच्या वार्डान दिसता. एक कोण येलो समजा सोडला, तो आयलो आनी हे करपाक लागलो. म्हाका दिसता मोबायलाचेर शुटींग करपाक पावसांत म्हाका हे करतात. पावस रोखडो गेलो मागीर, पूण ते काम डांबरी काम ते ऑफिस काम आशिल्लें वार्डा भितर ते बंद पडलें. ह्या मनशाक म्हणजे ह्या मनशाची वृत्ती आमकां कळटा, हेका विकास नाका, हेका पाट नाही काडपाक जाय. आनी मागीर ते नगरसेवक गेले पयले कितें तो व्हिडिओ मातसो भोवतालो हांवें पळयलो. अशे विघ्न संतोशी लोक आसा, हे तो विकासाची आड येता. विकास हेका जालो नाका. 2027ची वेंचणूक लागीं पावत चल्ल्या. हे खातीर फोंडे मतदारसंघात कितलेशेच फुडाऱ्यांनी गुडघ्याक बाशिंग मारला. स्वता केतन भाटीकार, ते भायर थळावो आमदार मंत्री रवी नायक ताचो पूत रितेशाक फुडें काडटा. दुसरे वटेन भाजपाचे विश्वनाथ उर्फ अपूर्व दळवीची भलायकी शिबिरां, मजत कार्य हांचो धडाको चालू आसा. हाचो एक बरो परिणाम म्हळ्यार फोंडेकार आपली कामां करून घेवपाक कितलेशेच फुडारी सद्याक उपलब्ध आसात. मात आमदारकेचे दान फोंडेकार कोणाच्या पदरांत घालतात ते पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.
दक्षिण आफ्रिकेन ऑस्ट्रेलियाक हारोवन संवसारीक कसोटी अजिंक्यपद सर्त जिखली. आफ्रिकेन ऑस्ट्रेलियाक 5 विकेटींनी हारयले. ह्या जैता सयत दक्षिण आफ्रिकेन पयलेच फावट वर्ल्ड चॅम्पियन जावपाचो भोवमान मेळयलो. इतलेंच न्ही जाल्यार आफ्रिकेन 27 वर्सां उपरांत एकात्री ICC सर्त जिखल्या. आफ्रिकेन ह्या आदी 1998 चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिखिल्ली. लंडनांतल्या लॉर्ड स्टेडियमांत जाल्ल्या फायनलीन दक्षिण आफ्रिकेन 5 विकेटी वगडावन 282 धांवड्यांचें लक्ष्य पुराय केलें. आफ्रिकेचो स्टार बॅट्समॅन एडेन मार्करमान 136 धांवड्यांचें योगदान दिलें, जाल्यार तेंबा बाउमान 66 धांवड्यो केल्यो. ताळगांव ते करंजाळे वचपी चामुंडा रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. ह्या रस्त्याची दुरुस्ती फाटली कितलीशींच वर्सां जाल्ली ना. आतां पावसाच्या दिसान तर हो रस्तो येरादारी खातीर सामको धोकादायक जाला. पळोवया हो रिपोर्ट. ताळगांव ते करंजाळे वचपी चामुंडा रस्त्याची ही अवतिकाय. फोंडांनी रस्तो काय रस्त्यात फोंड हेच कळपाक मार्ग ना. फाटली कितलीशींच वर्सां जाली ह्या रस्त्याची दुरुस्ती जावंक ना. ह्या रस्त्याचो विशय ग्रामसभा धरून ते थळावी आमदार जेनिफर आनी बाबुशा मेरेनूय लोकांनी पावयलो, मात ताचो कांयच उपेग ना. जेनिफर बाबुशाची फकत आश्वासना म्हणून थळाव्यांनी सांगलें. सो एक्चुअली हो रस्तो कितलो वर्सां जाली असोच आहा आनी हे सायडीन लोक इस्कुलाक वयता, कोण इगोजेक वयता, मागीर हिंगासान कोणाक तालिगांव वचपाक जाय, मार्केटान वचपाक जाय, सगळ्यांक हो रोड यूज करचो पडटा. सो हे रोडाक तूं मोटरसायकलीन आनी गाडयेन वयता जाल्यारूच त्रास जायना. इवन तूं आतां हेजेर दाखयत जाल्यार हिंगा लोकांक चलोन वचपाक सुद्दां डिफिकल्टी. आनी पावसान तर सांगत नाका. आतां पळय हिंगा उदक भरलेलें आहा आनी हिंगा भुरगीं आतां कशीं वयतलीं आनी कितें कांय खबर ना. आतां ते हेजेर कामूय करना आनी मोस्ट प्रॉब्ली आतां होपफुली आतां CCP इलेक्शन येवपा आहा. कित्याक चडशे तेंचें कितें आसता, इलेक्शन येता तेन्ना ते मातशे पॉलिश करता. सो ते इलेक्शना पयले होपफुली करतले काम आनी मातशे लोकांक बरी सुविधा. खूप तेंप जालो हो रस्तो असोच आहा खडबडीत. आतां तरी फुडें मातसो कितें तरी हें केलां, नाल्यार खड्डे अशेच आहा आतां. हांव लास्ट जवळ जवळ 2-4 म्हयने पळयता खड्डे सगळे. ओके, डांबर पयलीं घातिल्ले? डांबर ना घालूं, असो तांबडोच रोड आहलो आनी मागीर ताका लोबरां दाळयली. लोबरां दाळयली म्हणल्यार ते कितें जाता, गाडी स्लीप जाता, पडपाक जाता. पूण आतां पावसान अदीक आनी हें जाल्यार खड्डे भरले उदकान न्हू, वाट कळना खड्डो खंय आनी रस्तो खंय ते. हो पळय रस्तो आहा तो कितलींच वर्सां हो रस्तो सारको ना. गेल्या ग्रामसभान, आतां ह्या ग्रामसभान न्हू पूण तेज्या आदल्या ग्रामसभान मार्चान आमी पंचायतीक विचारलेलें की बाबा ह्या रस्त्याचे कित्याक तुमकां प्रॉब्लेम आहा, कित्याक जायना. आमकां तेणें सांगलेलें की बिफोर द रेन्स, पावसा आदी हो रस्तो ते कोत्तेले आनी कॉन्क्रीट करपाचें आहलें म्हणून सांगलेलें आमकां. कॉन्क्रीट करपाचें आहा, टेंडर काडला, सगळें काम जालां आनी पावसा आदी जावपाचो आहा. हो रस्तो आजुनूय जावंक ना आनी हे मुद्दम कोत्ता काय ते आमकां कळना. पूण कितलींच वर्सां हो रस्तो सारको जायना. तेणी सांगलेलें ह्या रस्त्याचे प्रॉब्लेम आहा, ताका आमी कॉन्क्रीट कोत्तले म्हणून. आनी कॉन्क्रीट केल्या उपरांत मागीर ताका कांय जावपाचें ना, सगळें सारकें जातलें. बट नथींग हॅज हॅपन्ड अबाउट दीस. गोमंतक TV खातीर वर्षा आश्वेकर. खासदार निधींतल्यान 5 वेगवेगळ्या वाठारांनी कम्युनिटी सभागृह उबारतले. तशेंच वाळपय नगरपालिका क्षेत्रांत 70 लाखांची संरक्षण भिंत बांदतले आनी विद्यालयां खातीर बस सेवा सुरू करतले, अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी सांगलें. शेनवारा थिवी रेल्वे स्टेशन, मडगांव बस स्टँड आनी पणजे कदंबा बस स्टॉपाचेर वॉटर फॉर ऑल ह्या मशिनाचें उक्तावण केलें. 500 कम्युनिटी हॉल आसा त्या जागांक गांवांत जावनाशिल्ले किंवा घेतलेले पण ते चालू आशिल्ले. ह्या जवळ जवळ वर्सभर आमी कंप्लीट करतले. त्याच बरोबर काही रिटर्निंग हॉल ज्या जाग्याचेर आसात, कांय वाळपय म्युन्सिपालिटी मोठी रिटर्निंग हॉल जवळ जवळ 70 लाखांची अशें तशें हे मोठे प्रोजेक्ट आसात. मागीर ह्या प्रोजेक्टांनी आनी दुसरे आसतले मोठे प्रोजेक्ट म्हणजे स्कूल बसीस. ते अलाव नाशिल्ले, आज आमकां अलाव केल्ले आसा. त्या भुरग्यांक शाळेंत घालतना गोवा सरकारान त्यो स्कूल बसी आज बंद केल्ले आसा.
त्यामुळे आमचे रोड आयिल्ले आसा मागीर एम्बुलन्स आसतल्यो हॉर्समॅन आसतल्यो ते प्रत्येक गांवां एक अशी सुसज्जता एक तांकां दिवप आनी सगळे वेवस्था सज्ज दवरप हें आतां तें काम आसतलें. कळंगूट वाठारांत रातच्या वेळार बेकायदेशीर रितीन सुरू आशिल्ल्या वेवसायांचेर आळो हाडपाक खर कारवाय करपाचो आदेश पुलीस निरीक्षकाक दिल्लो आसा. परत लैंगीक अत्याचार सारकी प्रकरणां घडपाक जायनात म्हणून लक्ष दिवपाक सांगला अशें थळावो आमदार मायकल लोबो सांगता. I have spoken to Kalamut PI and we have given him full patimba म्हणटा पळय तो आमचो full backing is there with him. Whatever he needs to do to remove all these unwanted elements which are standing on the road at night beyond 12 o'clock, especially in Tito's Lane. Yes. We have to see whether it is a organized crime. म्हणजे एक मनीस अशें हाडून कोणाक उबी दवरता आनी तेंचे कडसून मागीर सांजचो पयशे घेता ओ आमचो कोण तरी कलंगूटचो दोग जाण अशें आसूंक शकता की ते उबो रावपाकूच तांकां पयशे घेता अशें आहा जाल्यार आमकां फायंड आउट करचें पडटलें अशें म्हणून म्हाका कोणी तरी एक हिंट दिला पूण हांवें ताका आपयला सांजचो उलोवपाक की बाबा अशें कितें चलता आनी तुजे कडेन कितें प्रूफ आहा की हे मनशांक अमको मनीस सपोर्ट करता. वी वील नॉट टॉलरेट एनीबडी स्टँडींग ऑन द रोड फॉर दॅट पर्पज. जर तर अशें कितें आहा जाल्यार आमी ह्याक सांगलेलें आहा की इमिडिएटली तांकां लेडी पुलीस हाडून काडपाचें म्हणून आनी जे कितें ताका हेल्प जावं आमच्या वाटेनसून ऑर NGOच्या वाटेनसून म्हाका दिसता वी आर ऑल रेडी टू हेल्प. गोमंतक टुडे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कारवाईं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.